म्युनिसिपल इलेक्शन म्हणजे रिजर्वेशन आणि डिलिमिटेशन केला तुमकां खबर आसतलेच की तेंच्यांनी अशा पद्दतीन केला ज्या जाग्यार आनी स्पेशली म्हापशा खातीर जे डिलिमिटेशन केला अशें दिसतालें आनी आमी पयलीं सांगलां की जॉग्राफिकलाचे म्हापशाची एरिया एकाच्या कोणाक लावन दुसऱ्या टोकाक लावन दवरल्या हे तेंच्या BJPच्या फायद्या खातीर आनी डेप्युटी CMच्या फायद्या खातीर अशें लोकांक दिसलेलें। पण जेन्ना रिजर्वेशन लास्ट मुमेंट जेन्ना तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें तेन्ना अशें लोकांक आनी प्रत्येक लोकांक कळ्ळें की हे जे रिजर्वेशन केलां हे प्रायवेट लिमिटेड कंपनी भाशेन केलां आनी हितून एक फॅमिली राज ज्या प्रमाणे एंट्री मारपाची आनी डेप्युटी CMाक एक भंय आसा की आपल्या कडल्यान ही म्युनिसिपालिटी वयतली काय कितें। पण अशें दिसता कितें फूल हे जे रिजर्वेशन केलां त्या मानान तेणी फक्त आंकडेवारी चेंज केल्या आनी बाकीचे पळोवंक गेल्यार तुमी पळयलां आसतलें की वॉर्ड 1 to वॉर्ड 20 हितून पर्यंत तेणी प्रत्येक जाणांक ज्या ऑफिस बेरराक आपापल्या मनशाक कशें बसपाचें कशी जनरल करपाची कशें हें करपाचें तुमी पळयलां आसतलें की तेंचो एकूय मनीस असो भायर पडना। एक्स चेअरपर्सन तेंचे आसात, प्रेजेंटली चेअरपर्सन आसात। जो वॉर्ड तुमी पळयला आसतलो की डेप्युटी CMान म्हटलेलें की आपूण परत त्या वॉर्डाक दुसरें रिजर्वेशन दिवचो ना, पण आमी पळयता की जो वॉर्ड नंबर 8 आसा हो पयलींचो रिजर्वेशन आसा हल्दोनाच्या वॉर्डान पडटा तो आतां फक्त 8 तो 4 आसलो तेजो नंबर फक्त चेंज केला पण एरिया तीच आसा आनी सेम रिजर्व फॉर लेडीज केला आतां। आनी अशे तरेन तिणी वॉर्ड तयार केला की आपल्या चेड्याक सुद्दां एक स्पेशल वॉर्ड केल्लो आसा। त्या म्हणून हांव मागता की ह्या म्हापशाकाराक आनी प्रत्येक लोकांक की आयज वेळ येयल्या की हे जे डेमोक्रेसीचे असे खेळ करतात तांकां बूथ शिकोवपाची आनी म्हापसा ब्लॉक काँग्रेस हे 20 कॅन्डिडेट आमी सपोर्टींग कॅन्डिडेट हे दवरतले आनी तसो आमचो प्रोसेस चालू आसा की तेंच्यांनी कितलेंय केलें जाल्यार आमचो एक प्रयत्न आसतलो की हे जे लोकशाही जे मारक आसा आनी घातक आसा तेका लोकांनी बुद्ध शिकोवपाची नोटिफिकेशन येवच्या पयलीं की जे काम अधुरे आसले आनी करून नासलेले ते 2 दिसां पयलीं त्यांनी फाउंडेशन घातलां आनी म्युनिसिपालिटी सुद्दां बेगीन हे केल्या ओपन केल्या आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून कांय तितून ना, फक्त तेंच्यांनी लायटींग घातल्या बरें दाखयलें आनी इनॉग्रेशन केलां की लोकांक आमी ही म्युनिसिपालिटीन तुमकां बरी सुविधा दितली म्हणून। पण म्हाका सुविधा म्हापशान कांय लोकांक मेळिल्लीच ना आनी तशेंच करून ह्या म्हापशान ज्या जाग्यार हँडिकॅप मनशाक एक पाथवे आसता ती पाथवे ह्या हेका पळोवना अशें दिसून येता की कॉमन मॅना खातीर ही म्युनिसिपालिटी ना। आमचो प्रयत्न आसतलो की लोकां पर्यंत जी अन्याय जाला लोकांक तो पर्यंत आमी तेंच्या पर्यंत पावोवपाची। तुमी पळयलां आसतलें की तेणी काम कांयच करूंक ना न्हू, नाल्यार ताका इतली गरज नासलेली की रिजर्वेशन करपाचें। जर तो पावरफूल आसलो जाल्यार तेणी सगळ्या लोकांक चान्स दिवपाचो।